पंप कितें जालें म्हणून आयकलें कितें एक्झॅक्टली काल एक्चुली बायट घेतली हांवें तो इनॉग्रेशन करून 5-6 दीस जाले आनी ताका वयल्यान जो रिवर आसलो पळय ते रिवर कसो आतां पावस जाता आमी उठता पळय तशें व्हडलीं 2 झाडां येवन ताका टॉपल केलें आनी ताका नॉर्मली आमी करता कितें की आमी रिवरान जॅकवेल घालता हो एक न्यू सिस्टम ट्राय करपाक फ्लोटींग पंटून रिवरान घालून तो पोवपाचो ट्राय करपाचो प्रयत्न केलो हितून भितर झाड लागलें आनी ताका लागून तो टॉपल जालो पूण ताका कांय प्रॉब्लम ना कित्याक आतां ताणें काडलें टॉपल जालो रिपेर करता आनी म्हाका आज जाल्यार फाल्यां तो रिपेर जावन पडटलो आनी कोण तरी रिपोर्ट केलो 10 कोटी खर्च केला त्या पंटूनाचे टोटल कॉस्ट ते पंटूनाचे आनी तो पंप आशिल्लो तो 35 lakhs आनी तो कॉन्ट्रॅक्टरान सोदपा भितर तो आतां रिपेर करून तो दितलो कांय इश्यू ना. वन मोर थिंग काल तुमी जे काल आसा तुमी जे स्टेटमेंट केला पळय ती स्टेबल हे तुमी जर डेमोलिश करून नवी बांदतले हांवें कितें केलें की 3 वर्सां जेन्ना हो इश्यू आसलो पळय वी हॅव टू बी प्रॅक्टिकल आनी हांव कोणाची टिका करपाक कितेंचेर ना आनी तुमकां हांव म्हजे व्हायट पेपर आसा पळय जेन्ना दितलो पळय तुमचें म्हजें एक्सप्लेनेशन कळटलें काल हांवें वरपटीन काडल्या 1918 जेन्ना बांदलेलें कला अकॅडमी 83 11 लाख रुपया मोडलेले 11,46,000 आनी हांवें टोटल आतां कलेक्शन आसा हें कितें की हें न्ही की कला अकॅडमी बांदले तेन्नाच्यान ताका प्रॉब्लम आसा हें कितें आतां प्रॉब्लम जाला अशें न्ही पूण तेजेर कांय उलोवन कितें जाता मागीर टिका करतात लोक पूण म्हाजें कितें म्हाका व्हायट पेपर काडून दी म्हाजें सगळो व्हायट पेपरान टोटल जे गोश्ट आसा ती भितर येतली म्हाका टिका करपाक हांव येवना पूण हांवें स्टेटमेंट काल कितें केल्लें की जेन्ना हांवें फायल्यो सगल्यो पळयल्यो कित्याक 2019 2018चो रिपोर्ट पयले इंजिनियरींग कॉलेजीचे बाकीचे सगळे रिपोर्ट पयले तशें व्हायट पेपर सांगला करून दिता म्हणून तो ते रिपोर्ट वाचपाक पडटा थंय हांवें पयलें की तितून भितर ते स्ट्रक्चरल स्टील विदीन कॉलम्स आसा तेणे रिपोर्टान म्हणजे ब्रिटल जाला म्हण दिला सो दॅट डिसिजन हॅड टू बी टेकन दॅट टायम टू डिमॉलिश द होल स्ट्रक्चर आतां तितून भितर ह्यो गोश्टी जावं ना म्हाका दिसता खंय तरी प्रेशर येयलो आसलो कोणाचेर आनी कित्याक लागलो येयलो आसलो सो वॉट इज रियलिस्टीक वी हॅव टू डू रियलिस्टिकली सो इफ चार्ज करूया फावंडेशनाच्या वांगडा आनी कालूय प्रेसांक स्टेटमेंट दिला दोनांक म्हाका येवंक मेळोंक शकता एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान इफ दे वॉन्ट टू हेल्प अस दे ऑल वेलकम आय हॅव नो प्रॉब्लम सी वी हॅव टू कम टू लॉजिकल कन्क्लुजन ऑफ द सोल्युशन नाल्यार फाल्यां आनी कितें जालें जाल्यार आमकां ब्लेम करतले सो आय थिंक लेट अस बी व्हेरी फॅक्च्युअल एंड पोजिशन जें आसा हांवें म्हजो स्टेटमेंट काल जेन्ना केलो हांवें क्लियर सांगलें की हांव जर त्या टायमार जाग्यार आशिल्लो वी वूड हॅव डेमॉलिश द कला अकॅडमी कित्याक हांवें विथ फॅक्ट्स एंड फिगर हांव बेश्टो उलोवचो ना हांवें एसेंब्लीचे वरपटीन काडली सगळी आतां ती चालू आसा म्हणजे काडपाची आनी एवरी एसेंब्ली हो प्रश्न आसलो फ्रॉम 1983च्यान प्रताप सिंग राणे तेन्ना चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना जो रिप्लाय आसा JV गॉन्साल्वेचे वरपटीन आहा उदय भेंब्रेचे वरपटीन आहा केदें व्हडलें स्टेटमेंट आहा हें सगळें तुका व्हायट पेपरान कळटलें सो इट इज नॉट दॅट कला अकॅडमी जस्ट बिकॉज नाव इट इज डन परसेप्शन अशें क्रिएट करायची चार्ल्स सूर्या फावंडेशनान बरें काम केलें हांव तेणें केला ना केला तेजें हांव उलयना पूण जरी तरी केल्लें जाल्यार 83च्यान जेन्ना 18 जेन्ना बांदलेले हे इशू तेन्नाचे हे नाशिल्ले न्ही दॅट इज व्हेरी प्रॅक्टिकल खर्च केला पळय तो वेस्ट जालो तेजेर हांव कांय कमेंट करूं शकना वेस्ट ऑर नो वेस्ट हांव करूं शकना जे आतां वी वील तुमी सांगला न्ही कोणाक जर म्हाका हेल्प करपाक जाय दे ऑल वेलकम म्हाका कोण म्हणटाले की तुमच्या मध्यप्रदेशान कोणा आडयता हें आडयता हें गोश्टूच ना हांव एप्रोचेबल म्हाका फोन केला हांव घेयना जाल्यार फोन करता मरे म्हाका येवन मेळो तेजो हेल्प घेवन जें आमकां कला अकॅडमी बेगीन चालू जावपाक जाय हो विशयाचेर आमचो फोकस आसा ते एस्टरडे खंयची तरी एक टीव्ही बातम्यान म्हजी घेतली सो आय गेव माय ओपिनियन बाय सीइंग वेरियस फॅक्ट्स which were brought out because I am preparing a white paper. So when I am preparing a white paper, I had to go to lot of facts, and when I read those facts, I found that core cutting kurun, all types of sampling kurun, steel in the core samples was shown deteriorated. So at that time, I am like if I was there at that time, I would have demolished the entire structure, reconstructed the collection. I म्हटलं स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी नासली तर कितून समजून हांव कितें जाता तें दोन गोश्टी आहे 40+ इयर बिल्डींग आनी सॅलिनिटी ताका आसा सायडीन आनी जेन्ना सॅलिनिटी आसता पळय ताका स्ट्रक्चर हांव तुका व्हायट पेपरान म्हणजे सगळें घेतलें मातशें रावा काळजी घ्या सर काल एका मिनिस्टरान म्हटलं की अटल सेतूचेर सुद्दां करप्शन जाला तेचेर सुद्दां इन्क्वायरी जावपा जाय तुमी कला अकादमीक कित्याक धरून बसता
आणि दुसरे एक म्हणजे सर करप्शन हे जावपाक जायना. हे करप्शन जावपाक जायना. करप्शन म्हणून झिरो जावपाक जाय. कोणें म्हटल्यार पळय त्या मिनिस्टरान कितें म्हटल्यार तूं तेंकडे विचार, म्हाका विचारून कितें भायलो. जो करप्शन हांव सांगता तुका जावपाक जायना, खंय जावपाक जायना. हे ठाम मताचें म्हजें आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.